एके वटेन शेगीत पडपी पावसाक लागून अंदू शेरवडा हरणा सारख्या फुलाचो प्रमाण बाजारात कमी आसा, तरी नागपंचमीक लागपी सामानाचे मोल मात समाधानकारक आसा. मोला विशीं वाणपण करतना भक्तय ह्या सामानाची उमेदीन खरेदी करतात. चिकण मातयेपासून केल्ले वेगवेगळ्या आकाराचे नाग बाजाराक विकपाक आयल्यात. 100 ते 1000 रुपया मेरेन किमतीचे नाग उपलब्ध आसात. मयेचे एक कलाकार बायलेन स्वता तयार केल्ले नाग बाजाराक विकपाक हाडल्यात. आणि यावर्षी आम्ही नागोबा विकपाक हाडला. आमचे हे मातीचे आसा. स्टार्टींग 50 रुपयाच्यान स्टार्ट आसा. 50, 100, 200, 1000 पर्यंत आमचे नागोबा आसतात. म्हटल्यार सपोर्ट बरो गावता कस्टमरांचो आणि जितले आमी करता तितले सगळ्यांचे सेल जाता. तू स्वतः करताय? हो, हितूर आमची फूल फॅमिली म्हाका सपोर्ट करता पेंटिंगाक बी. आणि आमचे प्युअर मातीचे आसता नागोबा. म्हणजे तुका पेंटिंग बी तू करता? हय, करता. हांव करता. आमची फूल फॅमिली करता. आमचो वार्षिक बिझनेस चालू दिसता गणपती तशें. म्हणजे वार्षिक तुम्ही हांगा बिचोले हाडटात? हय, बिचोले आणि म्हापसा आसता आमचे. सामान आहा, हेचे फळे आसा, पातोळ्याचे भाजी आसा, ही आहा, शेरवडा आसा, सगळें आहा आमच्या कडेन. अजून सामान कमी कित्याक बाजारात? पावसान मातशें हें जालें न्हू, बिगाडलें. ताका लागून बरें सामान ना आम्हाला काडपाक मेळना. ना काडपाक मेळना. 50 आनी रावले. कितले आसता मोळे? 25 आसा. अजून ना आमच्या गेले लोकांनी. मागीर सांग. चालू भरतलो. फाल्यां सकाळी मेळना. सकाळ मेळ्या. अंदू पावसाक लागून सामान कमी. लागून कमी. कितें अंदू कशी आहा? म्हणून कशी आहा काय वयर बी गावना रे शेरवडा. कित्याक लो? वयर काडूंक गावता पावसाची. पावस भरपूर पडलो. भरपूर पडलो. पूण तुज्या कडेन आतां शेरवडा आनी कितें आहा विकपाक? ही पत्री आहा. नागाक धरिल्ली. भाई तुम्ही दर वर्सा हांगा विकता नागोबा. चित्र शाळेन काय परिणाम जाता मागीर? काय व्हरपाक येनात काय कशें कितें? ना हांगाच येतात सगळे आमचे वळखी आसा. आनी चित्र शाळेन मागीर ना ताका सांगून दवरलेले आहा न्हू. हां. आतां म्हाका सांग, कितले तरी नागोबा दर वर्सा करता तुमी? दर वर्सा आमचे 280 आसता. 280. आनी गणपती कितले करता? गणपती 100. आता बाजारान व्हड्या प्रमाणात प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो येता. अशा प्रकारचे नागोबा बी येता हलके. प्लास्टर ऑफ पॅरिसचे येता नागोबाय बी येतात थोडे कोण हाडटा. पण ते घेवन वचना आमच्या कडेन. तुमचे कडेन बी डिमांड करता आमकां हलकेच मूर्त्यो जाय, हलकेच नागोबा जाय, तशें कितें आसता? हय, तशें आसता. पूण तुमी ते हाडिना. कितले करता गणपती तुमचे कडेन? खूब आसता. आनी नागोबा कितले करतात? आता व्हडलो नागोबा कसो तुजो? आनी धाकटो? हय, बारीक 50. सो प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्यो मूर्त्यो बी येता, ताचो काय परिणाम जाता खऱ्या मुर्तीकारांचेर? तशें मातयेचे एकच जड आहा म्हणून सांगता. प्लास्टरचे लॉस आसता न्हू. हय. पूण तुमचे मूर्तीक जे कोण चिकण मातयेच्यो मूर्त्यो करता तेचेर परिणाम जाता? थोड्यांक आतां जड लागता म्हणून ते मागीर दुसऱ्या वर्सा येयना. ओके. प्लास्टरचे हेका वयता. नागोबा तुमकां बाजारान हाडचेच पडटा काय थंयच्यान मागीर लोक व्हरनात? वर्सा हाडटा. कितले हाडटा वर्सा? तुम्ही नागोबा घरच्या घरा करता काय कामगार बी हाडचे पडटा? तुमीच करता. गणपती तरी कितले करता वर्साक? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.